साथी जाल्ल्याने ती बिगलची बगेन कुर्साचे करवीन इरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सतमंतान देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गानी भितर असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो हांव गारमुरयेतां जल्मलो 5 विलगात आनी कोसोसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पुतून जिवान जालो सर्गा सोडलो सरपदवेदार देवाच्या उजव्या बसला तीन तान चिवेनी मेल्ल्यान ती मनसे वेगळो येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पुय सभेक भक्तां सोयकतार पदकाचें भक्षण कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरी कृपे मुरली सम तुझे संगता स्त्रियां विदा तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो नमान मरी कृपे मुरली सम तुझे संगता स्त्रियां विदा तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो नमान मरी कृपे मुरली सम तुझे संगता स्त्रियां विदा तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्याक नियाळे आमी आज संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरी एक बडवो खबर दिता दुसरे मिस्तेर मरी एलिझाबेथीची भेट करता तिसरे मिस्तेरांत बाळक जेजू बेतलेमांत जल्मता चवथ्या मिस्तेरांत बाळका जेजूक तेंपलांत भेटयतात आनी पांचवो मिस्तेर चुकिल्लो भुरगो जेजू तेंपलांत मेळटा हेसर 5 मिस्तेर आमी नियाळतना संतोषाचो मिस्तेर आनी आमचे जिवीत संतोषाचे समाधानी जावं दी ही रात संतोषाची देवाच्या योजनाची रात देवाचें योजन आयच्या दिसा उगडापण जाल्ली रात देवाचो संतोष देवाचें शांती देवाचें समाधान मनशा कुळाचेर देवान आयलेली रात आमी हर एकल्यान थंय हो संतोष सदांच सुरूता जावं दी संतोषाची शांती समाधानाची भुरगीं आमी जावन वाडोवंक आदार करपा मेळों दी म्हणून एक कणतेर्स भेटोवया हे सायडीची सांगता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या मरणाचे कळी नामे नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो भगवंती मरी देवाची माय मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या मरणाचे कळी नामे नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो भगवंती मरी देवाची माय मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या मरणाचे कळी नाम नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो भगवंती मरी देवाची माय मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या मरणाचे कळी नाम नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो मरी देवाची माय मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या मरणाचे कळी नाम नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो भगवंती मरी देवाची माय मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या मरणाचे कळी नाम नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो भगवंती मरी देवाची माय मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या मरणाचे कळी नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो भगवंती मरी देवाची माय मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या मरणाचे कळी नामे नमान मरी कृपेन बरयली सम तुजी सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जेजूचें जेजो भगवंती मरी देवाची माय मोपयांका ती नदी करता आनी आमच्या महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या हे मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी हेम कोणाच्या उजांतले आमकां निवा सोमेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिकार आसल्यांक सर्गार वन पाय
नमा राणये काकुळतीचे माये नमा आमच्या जिवा अमृत आणि भरुशा तुका आमी उलो मारतांव आमी बदेशिवीची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसतांव आस्कार उस्कार सोडून विकार दान करतांव तर तुमचे शक्य ते तुजे एका कुळदळे आमचेर परती आनी बदेश उपरांत तुजे कुस्ती पावल जेजू कमकां दाखय हे देयळी मगडी तुलो बी अहंकार मरये भगवंती देवाचे मेंबस विनंती कर उबी रावया आंबरी म्हणया सुमेच्या बडव्यान मरये गीस बियाडली नमान मरी कृपे बरली सम तुझे संगता स्त्री बिता तू सदैव सदैवी पावल जेजू चेंजेस अबळी सुमेची साखर नमान मरी कृपे बरली सम तुझे संगता स्त्री बिता तू सदैव सदैवी पावल जेजू चेंजेस आणि देवस पूत मनीसलो नमान मरी कृपे बरली सम तुझे संगता स्त्री बिता तू सदैव सदैवी पावल जेजू चेंजेस भगवंती देवाच्या महिमा बसा विनंती कर मागे स्मिया बडवेचेस बरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान म्हणून शपन घेतल्या मी जण जाल्या त्याच्या कस्तानी कुरसारवी जीवनपणाच्या आनंदा कमी पावसे तुझी कृपा चंदस्कनानी वतून मागता त्याच क्रिस्तामच्या स्मेमरी फात आमेन महिमा बाप्पा आणि भूतानी पवित्र आत्म्याक महिमा बाप्पा आणि भूतानी पवित्र आत्म्याक महिमा बाप्पा आणि भूतानी पवित्र आत्म्याक देवा केल्या बडव्या आमच्या रडण्या सर्गींचे दयाने म्हाका दिलाय तुझे तुम्ही मधूच जोडाय म्हाका राखानी सांबाळ सलय आमेन सस्ता सविशे उदित अंकाय समिया निरंतर प्रकाचर पंगोदी समाधानांते विषय घेऊन देत आमेन सस्ता सविशे उदित अंकाय समिया निरंतर प्रकाश संजर पंगोदी समाधानांते विषय घेऊन देत आमेन दयकर बसया तुमचे लागी विनंती आसा त्या फाटी बसले दयकर मुखार येसय तुम्ही येवन फाटींत बसया जाल्यार मागीर आयली तेंत बसतात मागीर ते मागीर ग्रावंडांत रुकामळा बसतात दयकर न फाटी आसली मुखार बसा आतां आमी कॅरल्स सुरू करता कॅरल सुरू करतना मागीर आमकां थंयसर फाटींत बसतात मोदें खालीच उरता व्हिडियो आसा हांगासर लायव्ह आसा देखून तुमी मोतीन दवरचें दयकर मुखार या दयकर मुखार या sisters please come forward here come here don't sit there back come here ती फाटी आसले जातले मनीस दयकर मुखार या इल्लेशें मान दिया उतरांक इल्लेशें मान दिया तुमकां सांगचें न्ही आनी कोणाक सांगचें हांवें परतून येवन थंय उठोवंक जाता स्त्रियो दयकर उठा तुमचें तो बांक म्हूण दवरनाकात आमी व्हरतना गंजे व्हरना या मुखार या जागून मुखार या इल्लेशें मुखार या आनकी मुखार या दयकर मुखार या तुमचे लागी विनंती करता दयकर न मुखार या मागीर तुमी आयकून आयकनात बरी केल्यार ते तुमकां सोडलें कांय करूं जायना तसल्यांक देवानंत पळयचें मुखार या दयकर मुखार या आनी कितें थोडीं आसात दयकर मुखार या मुखार बसा उरल्यांक बूक मागीर अवकाश करून तुमी दितात देखून हें तुमकां करचें बरेंपण पेल्याक बरें करचें बरेंपण आमी शर्मा आयकता हांव देवाचें उतर आयकता पेल्याक बरें करचें म्हणटा सकट म्हणटा पण आमी स्पंदन करना जाल्यार कांय फायदो ना देखून परत आनीक फाटी विनंती करता फाटी आसली थोडीं आसात दयकर मुखार या परतून एक फुडें सांगता मुखार या थंय दादले मनीस थोडे मुखार या आनकी जागो आसा सायडीन बसा तुमी कांय प्रॉब्लेम ना मुखार या आनकी थंयसर आसले ह्या मदल्या फाटी आसले दयकर मुखार या आनकी इल्लेशें उठा मुखार या वेरी गूड थँक्यू सो मच मुखार या आनकी मुखार या थंयसर चलयो चेडवां भुरगीं मुखार उठा बदां फाटी आसलीचेर मुखार या आनकी फाटी पळय नाकात तुमी तुमींत मुखार या नातल्यार हांव येवन उठयता आतां तुमकां मुखार या कम लिटल फॉरवर्ड मुखार या चेडूं शैला तेंची उरली मुखार धाड सगळां थोडे मुखार धाड इल्लें सांग थोड्या दयकर मुखार या थोडे इल्लेशें मुखार या मुखार या मा उठा उठचें की नाका प्लॅन करतात उठा चेर मुखार या आतां आमी कॅरल्स सुरू करता कॅरल्स भक्तीन ह्या कॅरल्स गायनांत वांटेली जावचें जाता तितल्या जाणांनी तांचे सांगाता तुमी गायन करचें आनी ह्या संभ्रमान वांटेली जावचें
मोगाचनो आमचो देव आमचो सोडवणदार आनी आमचो मोग करणार जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब क्रिसमस ह्या नेतला बेस्त व्हडा संभ्रमान आचरण करूंक आमी समेस्त ह्या देव तेंपलान सांगता मेळ्ळ्या विविध संकेतां मरिपात वो संभ्रम आनी भायल्यान आमी पासारता गर्दनाचो गोठो नेकेत्र वीज दिवे क्रिसमस ट्री सांता क्लॉज तशेंच नतलांची गितां क्रिसमस फेस्ताचे बायलो संकेत जावन आसात तातूंत नतलांची गितां आमचें मन आनी आमची काळजां बाळकां जेजो थंय ओडतात तर ह्या घडये थोडो वेळ क्रिसमस कॅरल्स ह्या नतलांची गितां गावन नतलांचो संतोश आमी एकामेकाक वांटून घेवया हांव नांवां सांगता वाड्या वयर तांणी तयार जावचें पयलें वेलंगाणी वडो दुसरें जावन नित्यादार वडो तिसरें पवित्र काळजा वडो चवथें मदर तेरेसा वडो पांचवें ल्हान पोल वाडो सोवें सांजूद वाडो आनी उपरांत कोवेंतांची धर्म भयणी सिस्टरां आतां पयलें आमचे मदेगांत येतात तांणी वेलंगाणी वाड्यार घरांनी समेस्तांनी तयार जावचें तांचें गीत जावन आसा मोगाळ बोवा भयणीनो सोडवणदार आमकां आज जल्मला आतां आमचे मदेगांत ती येतात सोडवणदार आमचे मदेगांत जल्मला म्हणलें गीत गावन व्हडा संतोशांत ती येता आसतना आमी तांकां स्वागत करया सोडवणदार आमकां जल्मला सगळ्या संवसारार उजवाड पांगला देखून संतोशान भोव मारता सगळें बेतलेम शेर कित्याक सगळ्या मनशा कुळाचो तारोक ह्या संवसाराक आयला उजवाड तो हाडून आयला शांती समाधान तो हाडून आयला सर्गीचो राय मनीस जावन आमकां मेळोंक आयला देखून ताका आमी स्वागत करया आनी ताका आमी नमन करया आतां दुसरो वाडो नित्यादार वाडो ताचें गीत जावन आसा बाळकाक नमन करुया आमचे मदेगांत येतात नित्यादार वाडाकारां तांच्या मधुर गितांद्वारे बाळकाक नमन करुया मोगाचनो जेजू बाळकाक नमन करचें वर्तें भाग आमचें सर्वांचें जावन आसा राय आमचो मदें आयला आमकां तो सोदून आयला फाटल्या 2-3 वर्सांनी ह्या बाळकाक उक्त्यान नमन करूंक ताका परगट करूंक आमकां थोडे कश्ट जाल्ले जाल्यारय आमचो बोवार्थ जिवाळ उरला जेजू न्हू म्हळ्यार संवसार सरा पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसतलों तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो म्हणून देखून आमी आमची काळजां मनां त्या बाळकाक भेटोवन दिवया आनी ह्या गिता मुखार जेजू बाळकाक नमन करया
आतां पवित्र काळजावडो उपरांत मदर तेरेसा वाड्याकारांनी तयार जावचें. पवित्र काळजा घराचें गीत जावन आसा बेतलेमाच्या गोरवां कावणेंत. बेतलेमाच्या गोरवां कावणेंत म्हणल्यार गितांद्वारी पवित्र काळजा वाड्याकारां आमचे मदेकात येता तांकां आमी स्वागत करया. देवा बापान आमचो मोग केलो आनी त्या मोगाचो संकेत जावन ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारींत ताणें दिलो. ताच्या पुता मरिपात सगळ्या मनशा कुळाक ताणें बाचाव केलें, पातक्यांक मोक्षिलें, बंदडेंत असलेल्यांक सुटका दिली. देखून जेजू आज म्हाका आनी तुमकां वचो संदेश प्रसार करूंक आपणे दिता. आमी सर्वां संगता मेळोन मोगान वो संदेश स्विकार करया आनी हर एका जातीकातीच्या लोकांक आमी प्रसार करया. जेजू बाळक जल्माला म्हणून संदेश आमच्या उतरांनी करण्याद्वारे आमच्या भावा भयणी सांगता आमी ह्या गिता मुखांत्र वांटून घेवया. गोरवा कावणे सरामी वसोया बळका जेजू कमी भक्तीन मना नमस्कार सर करूया. बेतलेमाच्या गोरवा कावणे सरामी वसोया बळका जेजू कमी भक्तीन मना नमस्कार सर करूया. संतोषांचो संगत मेळुया आंजा संगी गावुया गोळ्या सुनास नाचुया महिमा ताची गाजोया. संतोषांचो संगत मेळुया आंजा संगी गावुया गोळ्यांचो नाच नाचुया महिमा ताची गाजोया. संदेश दिव्या शांत समाधान प्रसार्या मोगा बांधात आमी सर्जी येवया क्रिस्ता मोग प्रसारुया. नातालांचो संदेश दिव्या शांत समाधान प्रसार्या मोगा बांधात आमी सर्जी येवया क्रिस्ता मोग प्रसारुया. संतोषांचो संगत मेळुया आंजा संगी गावुया गोळ्यांचो नाच नाचुया महिमा ताची गाजोया. हॅपी क्रिसमस तुमकां हॅपी क्रिसमस हॅपी क्रिसमस तुमकां हॅपी क्रिसमस जिणयेन लाभो तुमकां भरपूर संतोष. हॅपी क्रिसमस तुमकां हॅपी क्रिसमस हॅपी क्रिसमस तुमकां हॅपी क्रिसमस हॅपी क्रिसमस तुमकां हॅपी क्रिसमस जिणयेन लाभो तुमकां भरपूर संतोष. हॅपी क्रिसमस तुमकां हॅपी क्रिसमस.
आता आमच्या मदेगात येतात मदतरीस वाड्यांगरा तांकां आमी स्वागत करया. तांचें गीत जावन आसा बेतलेमा शहरांत गोरवांच्या गोट्यांत. हाचे उपरांत ल्हान पोल वाड्याकारांनी तयार जावचें. मोरये द्वारी वो सोडवणदार आमकां प्राप्त जालो. वो सोडवणदार ह्या संवसारी येवंक देवाक एका स्त्रियेची गरज आसली. गलिलेयाच्या प्रांतांतल्या नजरेत गांवच्या एका ल्हानशा हळ्ळेंत ती ल्हानवड जाल्ली. एक देव बिरांतीच्या कुटुंबांत ती जल्मली आनी देवान तिका वेंचून काडली. देवाच्या उतरांक तिणें कालती मान घाली. ह्याच खातीर तिच्या कालतिकेक लागून देवान तिका ओंस उबारलें आनी तिचें मरिपात जल्मलो आमकां सोडवणदार. तो देवाचो पूत जाल्यार मोरये भाशेन ताकाच ताणें देवाक कालतें गेलें आनी मनशाचें रूप घेवन गोरवांच्या गोट्यान तो जल्मलो. ही गीत आमी आतां भक्तीपणान आयकुया. आता ल्हान फुलवाडो उपरांत जूद वाड्यागरी तयार जावचें. ल्हान फुल वाड्यागऱ्यांचें गीत जावन आसा बाळ जल्मला संतोष पांकला. स्वागत करया आमच्या रायाक. हे नेतलांच्या राती सगळ्यांनी नेकेत्रां परजळतात. आमचीं घरां आनी ऑफिसां वीज दिव्यांनी सजयल्यान. गर्दनाच्या गोठ्यांत उजवाड पांकला आनी आमकां आकर्शीत करता. आमची काळजां मना जल्मल्ल्या बाळकाक अर्सूंक ताका वंदूंक तयार जाल्यान. तर मोगाच्यान आमी सर्व सांगाता मेळोन मागया गोरवांच्या गोट्यांत जल्मल्लो जेजू आमच्या काळजांनी जल्म घेवं दी. ताच्या कृपेचो उजवाड सदांच आमच्या जिणयेंत परजळून दी. सांजुवा बाप्तिस्तान जेजूक साक्ष देवन तो सोडवणदार म्हणून आमकां दाखोवन दिलें. जेजूच्या मोगान भरलेले आमी आमच्या चिंतनान शब्दान आनी कर्णेन जेजूचे खरे साक्षी जावच्याक ह्या गिता मुखांतर कृपा मागया. बाळ जल्मला संतोष पावला स्वागत या राया. हरी
हरसूं जेजू बाळका हरसूं जेजू बाळका हरसूं जेजू बाळका बाळ जल्मला राय जल्मला सर्वांक उल्हास म्हणया जेजू बाळका हरसूं जेजू बाळका हरसूं बाळ जल्मला राय जल्मला सर्वांक उल्हास हाडला गोठो जाला रावलेर तासून कावडेन तो न्हिदला कावडेन तो न्हिदला कावडेन तो न्हिदला आता सांजूद वाडो उपरांत आमच्या गोव्यांत धर्म भयणी सांजूद वाड्याकाराचें गीत जावन आसा बावर्ती सर्व मेळोन संगी हाडया काणीक मोगाची म्हणल्या गितांद्वारी आमचे मदें गाती येता तांकां आमी स्वागत करया रायाळ मेस्याक राखोनो आसलेल्यांक मेळनासलो बाळोक जेजू जशें बेतलेमाच्या खावणेर दुबळ्या आनी कालत्या घोवळ्यांक भेटल्लो जेजू आमकांय भेटोवन दी म्हणून आमी मागया आमच्या कुटुंबांतल्या वाड्यांतल्या पिरगेजेंतल्या आनी परगांवांत आसलेल्या समेस्त आमच्या भावा भयणींक तो भेटोवन दी म्हणून आमी मागया संतोशाच्या ह्या काळार आमच्या बोवारी आमच्या वाड्यान समाजींत आसच्या समेस्त कश्टतल्यांक बाळो जेजू एक प्रेरण जावं दी म्हणून आमी मागया आता आमी आमच्या गोव्यांतची धर्म भयणी सिस्टरां हांगासर येतात तांकां स्वागत करया ती विविध भाशेनी हांगासर गायतात कन्नडा तामीळ इटालियन इंग्लीश आनी कार्बी भासांनी तांची गितां मुखांत्र जेजू बाळकाक ती नामान करतात तांकां आमी स्वागत करतना तांचे गिताचो अर्थ जावन आसा संवसारार शांती समाधान संतोश घेवन आयलोलो सोमी
संवसार असो उजवाड जावंक पावलो मनशाकूड असो बरोस जावन जल्मल्ल्या बाळोक जेजूक संतोषान उल्हासान विविध भासांनी गावंक फुडें सतात आमची धर्म भयणी परत तांकां आमी स्वागत करया. ti vedo qui a tremar,
oh Dio beato, a quando ti questo l'avermi amato, a quando ti questo l'avermi amato. देव बरें करूं भोव पुरब्यान गायन केल्ल्या सरवाड्या घरांक गोंयताच्या धर्म भयणीक हांगासर मस्तो जागो खाली आसा जॅक्सन हांगासर मस्तो जागो खाली आसा थोड्यांक हांगासर धाडल्यार बरें आसलें कित्याक म्हळ्यार ह्या सायडीन मस्तो जागो खाली आसा आनी फाटीं चेरांक घाल्यार मागीर तेंत बसतात देखून इल्लेशें हांगासर धाडचें प्रयत्न करा मगाचे न्हू परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर आज मुद्दम दिल्ल्यांची नांवां आमी आपयता दयकरना मनादी बाब स्टॅनी लागची तुमी इमानाची वात स्विकार करची मुद्दमाची वात स्विकार करची नवे प्रियासात सांजुदवाड्यांत नो वानी नेल कुटीनो जेरी कुटीनो आनी कुटाम चार जेस्विटा डिसोजा जेनिशा डिसोजा लॉरेन्स कुटीनो एंड्री रीना कुटीनो पलंगनी वड्यांत जेनिफर कुटीनो ग्रेसी कुटीनो एनसिटा स्वीडल मिनेजस फेडरिक डिसोजा आनी कुटाम पवित्र काळजावड्यांत सिझल फलोमा डिसोजा गॉडविन मोंतेरो आनी कुटाम क्रिस्वास मदर तेरेसा वड्यांत सुनील सोशिया पिंटो दोनो जॅक्सन निकोलस तिथे दरवड्यांत जोसेफ डिसोजा आनी कुटाम रिचर्ड डिसोजा रिचर्ड सिक्वेरा लनफूल वड्यांत विल्फ्रेड मिरांदा प्रकाश लोबो दोनास कुटीनो आनी कुटाम दीपक डिसोजा आनी कुटाम चार जर कोणाची नांवां चुकून गेल्यान जाल्यार दयेकर मुखार येवचें आनी ही मुद्दमाची वात तुमी स्विकार करची परत तुमच्या गमनाक आनी एक विनंती दयेकर मुखार जागो खाली आसा बसका खाली सोडी नाकात आयलेल्यांक फाटीं उपरांत बसूंक सुलभ जातलें तांचेर तुमी दयाल दिश्ट घालून दयेकर हांगासर मुखली बसका स्विकार करची आता आमी मिसाचें बलिदान सुरू करता प्रवेश गीताक आयतीन जावचें देवस्तुती आसलें तें सर्वेचें Sanas tatara antara berserap lomang kaitannya muingkara Zemlia sowit mandiran syabela Ulasun swagat kurung rayan caraya Situ sanas tatara antara berserap
आपलो पाकय तात्या भुंयतळा जमल्या सोबीत मंदिरांत त्या वेळा उल्हासून स्वागत करूंक रायांच्या राया स्वागत जेजू बाळका चढवंदारा स्वागत सगिराय कुवारा स्वागत जेजू बाळका स्वागत देवा पुता स्वागत चढवंदारा स्वागत सगिराय कुवारा देवा बापा नमन ताच्या पुता नमन पवित्रत्म्या नमन सर्गीत्री एक देवा नमन देवा बापा नमन ताच्या पुता ते बरी सांस तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो सुमे जेजूच्या जल्माच्या परबेच्या संदर्भीक ह्या दबाजीक परबेच्या मिसाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता माध्यम मुखांतर तशेंच हे गरजेंत हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या तुमकां हर एकल्यांक हांव बरो स्वागत मागतना हे मिसाचें बलिदान तुमच्या हृदया खातीर विशेश करून आमी मागता हेजे दिसा अर्गामी स्थितात नतालिया कुटिनो जल्मादी संदर्भी वेलंकनी वडो पल पिंटो मदर तेरेसा वडो फ्लाविया कुटिनो सांसूद वडो फ्रांसिस कुटिनो सांसूद वडो रॉबर्ट आनी फ्लेवी डिसोजा 25 वर्सांचें लग्न जिवीत सुगडास कडून एनिवर्सरी जावन भेटयता नित्यादर वडो क्लीन एंजल कोएल्लो पवित्र कळज वडो आयरीन फेडरिक कुटिनो सांसूद वडो शेल्डन कुटिनो सांसूद वडो विलियम आणि वेरोनिका सल्डाना पवित्र काळज वडो जॅनेट लोबो लानफुल वडो गॉडफ्री मॅनेजर्स लानफुल वडो नियोल क्वाड्रस जल्मादी संदर्भी नित्यादर वडो रोहन आणि पल सिक्वेरा नित्यादर वडो विन्सेंट आणि फ्रीडल पत्रा व मदर तेरेसा वडो अल्स्टन विवियन अल्मेडा नित्यादर वडो संदीप आणि कॅरल कुटिनो सांसूद वडो एलन आणि अनिता डिसोजा पवित्र काळज वडो जोसेफ आणि लूसी डिसोजा पवित्र काळज वडो मेलानी मिरांदा पवित्र काळज वडो डॅरन क्रिस डिसोजा जल्मादी संदर्भी लानफुल वडो गॉडविन मंतर आणि कुटुंब पवित्र काळज वडो जॉयल डिसोज आणि कुटुंब पवित्र काळज वडो जॉयस मॅनेजर्स लानफुल वडो फेस्त मिस पेटयता एझेकियल पत्रा व मदर तेरेसा वडो तशेंच देवादीन रेमेडिया कुटिनो आत्म्या पासून मिस भेटयता थॉमस कुटिनो आनी कुटुंब मदर तेरेसा वडो देवादीन रिच डिसोज आत्म्या पासून मिस भेटयता मेघना रिया आनी रियॉन डिसोज मदर तेरेसा वडो देवादीन जोकोब आनी क्रिस्टीन कुटिनो आत्म्या पासून मिस भेटयता इलियास कुटिनो आनी कुटुंब सांसूद वडो देवादीन ग्लॅडिस टेलिस आत्म्या पासून मिस भेटयता ग्रेटर डिसोज आनी कुटुंब वेलंकनी वडो देवादीन स्टॅनी कुटिनो आत्म्या पासून मिस भेटयता मेबुल एस कुटिनो आनी कुटुंब सांसूद वडो घरच्या अल्मोच्या आत्म्या पासून मिस भेटयता गॉडविन मंतेर आनी कुटुंब पवित्र काळज वडो तशेंच अर्ग आनी तेसां पासून मिस भेटयता फबीन जेस मेंडोन सदाव कातारे ह्या सवरेते बसून मागया मातसो मिस्त बसून मागया जे कोणा मागतान बसला सुगडा आसकडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्या न्हू
देव मनीसान मनशामध्ये जिवंक आयिल्ल्या अपूर्व घडीत नियाळूंक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी कुटुंबा स्पिरितान सांगता जमल्या. जेजू आमचो सडवंडार आनी तारक म्हणलो संदेश आयच्या देवस्तुतीन आमकां मेळटा तर मनशा सैमांत आयिल्ल्या सडवंडाराक वळखून देवाक विधेय जावन जिवंक ह्या संभ्रमा वेळी बाळका जेजूचो आदार मागया. मगळ भाव भणीनो, ते संभ्रम असो दबासो सावन मिसाचें बलिदान भेटयतना जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान संतोष आमच्या जिवितांत निरंतर आसूं दी म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक भोवते परिवांडो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ सामान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी गेल्ल्या पातकाची दुखदन सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारू सांगता. मनान चिंतून दोणानुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडवड अपराध. ह्या पासत बगे सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती घरातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, अगम परजळ आमची येतेल्या आमच्या देवा, खंयच्या समोर तुका कितें पळोवंक ना.
पूण तुजी आमकां वळख दिवंक तुज्या जिवितांत आमकां भितर काडूंक आनी तुज्या मोगांत आमची काळजां भरूंक तुज्या गोपान जी येता त्या तुज्या एकल्याच पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. हे भोव पवित्र राती गोरवांच्या गोठ्यान आमच्या सैमान तो जल्मलो आनी ताच्या मनशा रुपान तुजें सारकें आमी वळखूंक पावल्या. तुवें आमचो इतलो मोग केलोय देखून संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या पुता बराबर तुका बाप म्हणून ताचे सारकी तुजी भुरगीं जावंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजैया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हडू उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड पांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सोडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोशतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बारांचें झू, तांच्या कांदा वयलें लांकडू, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर झणझणतली सगळीं पांयताना आनी रक्तांत लोळयिल्लीं वस्त्रां उलपोवन वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळूक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विजमीत बूध दिनार, पदवेदार देव, सासनीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनाचेर बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां ताका नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबराचो सर्वेस्परू आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिस्तो आज आमकां जल्माला तारो सर्वेस्परा एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हर्षिया, ताचें नांव वागना. आज आमकां जल्माला तारो ताचें तारण दिसपडते गाजया. जनांगांमध्ये ताची महिमा प्रगट करा. परजाम ताची विस्मिता कळया. आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिस्तो आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिस्तो
सां पावलून तिता बरयलेल्या पत्रांतलें वसाप. मोगाळा बावा, सगळ्या मनशा कुळा तारण अडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म्या आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाक ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणा मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्या दिसांनी आगोस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी शार संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार तें काडलें. देखून सोमेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेयाच्या नजरेत शारांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक तो गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पत्नी मोरी ताचे सांगाता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भेण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस 32 जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फळयांनी गुट लावन एका कवणेंत न्हिदायलो, कित्याक चात्रांत तांकां जागो मेळोंक नातलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करनासले. तोळ एकाचताणे सुरेशपुराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचेर भोंवती पांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया, सगळ्या परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयच्या राती दाविदाचे नागरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तस्सू क्रिस्त समी. आनी वो तुमकां एक गुर्तो फळयांनी गुट लावन कवणेंत न्हिदायलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाचताणे देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबराचो व्हडयेक जोमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणलो, महिमा देवाक अती उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचें उतर हें. क्रिस्त थंय
म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो, अंधकार अंधकार म्हळ्यार तुमी जाणात काळोख, आनी काळोख मस्तो रितीचो आसा. पुनवेचो काळोख, आमासेचो काळोख म्हणून. पुनवेच्या काळोखांत आमकां व्हडली भिरांत म्हण बगना, कित्याक अल्टार उजवाड आमकां दिसता. पूण आमासेचो काळोख भिरंकूळ आनी त्या काळोखांत आमकां भिरांत दिसता. ह्या काळोखाचो अनुभव केल्ले मनीस आसा जाल्यार काळोखाची भिरांत कितें म्हणून कळीत जाता. काही थोडे फावटी आदल्या काळार वाट चुकोवन राती गुंचे आसा, वाट मेळनातलेली आसा. काही ताका थोडे म्हणटात कुले ताप लागला कोण ना म्हूण. असलो अनुभव जाल्ल्यांक ती रातीची भिरांत कितें म्हणून कळीत जाता. हांव एक फावटी म्हज्या भावाच्या काजाराक म्हणून वडी सांगच्याक कोप्पा गेल्लो. कोप्पा म्हजो बाप्पू आसा, व्हड बाप्पू सरला, ताची भुरगीं आसात. बेरकुडीके एक मोट्टंग रान मोलें आनी तातूंत तांची कापी एस्टेट आसा. आनी बेरकुडीके हांव बायकार गेल्लो. त्या तांच्या एस्टेटीक वचना व्हडलें रान मेळटा. रानांत 2-3-4 मारो गेल्यात. हांव हांगा दोन पार उपरांत बाय सरलो, ती काळोखान पावलो. पूण राती त्या बायकार गेल्ल्या वेळार म्हाका वाट मेळूंक ना. हांव थंय सुमार 7-7:30 वरां अशें पावलो त्या बेरकुडीत घेता हांव थंयसर वेच्या वाटेक. म्हजे सांगात म्हज्या भयणीचें दूं आसलें 6 वर्सांचें. आतां ताका काजार जावन तें परगांवांत आसा लंडनांत. पूण तें म्हज्या सांगात आसलें धाकटें भुरगें टांकीर बसयल्लें हांवें ताका. पूण सगळी रात म्हणजे 11:30 वरां मसूर आमी त्या रानांत गुवल्या. आमकां खंयसरी घर मेळना, खंयसरी वाट मेळना. त्या चेडवाची भिरांत, त्या चेडवाच्या आकांत, रडणें रुदान. हांवें चिंतलें कित्याक ताका आपूण हाडलें. हांव शिरकलां, तें शिरकलां, पाटी वचोंक कळना. पाटी येतना आमकां इल्लो वारोग मेळना, वयताना आमकां वेची वाट मेळना. असले संदिग्ध परिस्थितीर हांव आसतना देवाचो उडास म्हाका आयलो. सतमंत हांवें म्हळें आनी देवाचो उडास काडलो, सोम्या म्हाका वाट दाखय, वाट दाखय. आनी ह्या वेळार इल्लेशें बायक थंयच दवरून इल्लें चलोवन गेले आमी. बायकी वचना तसली स्कीड वाट ती. आनी संदर्भात एक ल्हानशें घर दिसलें आमकां. एक ल्हानशें घरांत एक चिमणेचो उजवाड आमकां दिसलो. आनी थंयसर आमी गेल्या. आनी थंयसर विचारलें, तोमास प्रभुल ना इल्लो उलो, तोमास दाटूचें घर खंय म्हणून. आनी तो ताणी म्हळें हो थंय आसा. आणकी ताणी आमकां एक टॉर्च काडून घेवन तें घर दाखयलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या रातीचो अंधकार, ती भिरांत अनुभव केल्ल्यांक कळटा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलो अनुभव जायतो जाला जावं पळो. अंधकाराचो अनुभव हो फकत काळोखाचो न्ही. अंधकार बगार जिविताच्या गणिताचो अंधकार. संवसारांत असलो अंधकार आसलो. जेजू येवच्या फुडें असलो अंधकार ह्या संवसारांत आसलो. अंधकार कसलो? अंधकार कसलो? अंधकार अंधकार कसलो? पातकाचो. पातकाचो अंधकार. आदामाच्या पातकातावन, कायनाच्या पातकातावन मनशाकुळाच्या सर्व जनांगा पर्यंत उपसरल्या पातकाचो काळोख. मोदें तो काळोख धुवन काडच्याक देवान बुर्तुगोल धाडलो जावं पुरो. मोदें तो पातकाचो काळोख धुवन काडच्याक उज्याचो आनी गंधकाचो पावस धाडलो जावं पुरो. पूण तो काळोख तसोच उरलो. तो पातकाचो काळोख प्रवाद्या मुखांतर धुवन काडचे प्रयत्न देवान केले, पूण ते साध्य जावंक ना. तो पातकाचो काळोख, तो अंधकार आसलो. तो अंधकार आसलो स्वार्थाचो. मनीस आपणा खातीर जियेतलो, पेल्या खातीर न्ही. आपणाचो राज्य, आपणाचो देश, आपणाचें राज्य, आपणाचें कोठें, आपणाचें मनीस देखून पेल्याची परवा ना. पेल्याक हांव सांवार करता, पेल्याची तकली गोमटी कातरता, पेल्याक कशें जाय वापरता म्हणले एक स्वार्थाचो अंधकार मनशा थंय आसलो.
एक अंधकार मनशाच्या पितीसपणाचो अंधकार तो वळ आसलो मनशाच्या पितीसपणाचो देवाक सांडून बोंब्या पुजा करन देवाक सांडून एका दिसा देवाक मान दिवचे सोडून अन्य देवा फाटल्यान वचोन पितीसपणाची करण्यो करन जे तेल्या त्या मनशांक तो अंधकार आसलो देखून ह्या पितीसपणाक लागून मनीस मनशाचो जीव काडटालो मनीस मनशा जिवीशी मारतलो व्हडली डॅमां बांदची आसा जाल्यार व्हडले खाट बांदचे आसा जाल्यार व्हडले कितें समाधी बांदची आसा जाल्यार मनशां कातरताले मनशाचे रगत दिताले मनशा जिवाक गौरव नातलेलो काळोख आनी हो काळोख संवसारांत आसलो देखून मनशाक जानवराच्या गी फास्ट पळयतालो मनीस मनशा विकतालो गुलामगिरी करतालो काळ्या लोकांक गोरे लोक मालाक येताले आनी तांणी जिवीभर तांची सेवा करनासले असं आसलें सुण्याक म्हणी मर्याद आसली मनशाक मर्याद नातली तवळच्या कालार आनी थोड्यो पद्दती आसल्यो कनिश्ट पद्दत्यो अनिश्ट पद्दत्यो म्हणटा आमी सतीगमना पद्दती आसली तवळच्या कालार एक ददलो मेलो जाल्यार गो मेलो जाल्यार ताच्या चितेंत बायलेन उडोवन मरची पद्दती भिरांकूळ अनिश्ट पद्दती ती भुरग्यापणा काजर जावची पद्दती 5 वर्सांचो आसली भुरग्याक 20-25 वर्सांच्या चल्या लागीं काजर करून दिवचें आनी ते 15 वर्सां पावतना वो मरण पावता आनी मरण पावलेल्या ताका उलपयतना ताच्या चितेंत आनी उडोवन मरसय कसली एक पद्दती अनिश्ट पद्दती काळोख अंधकार भिरांकूळ अंधकार त्या समाजेंत आसलो देखून देवाक ह्या संवसार येवची गरज पडली अंधकार मोसराचो अंधकार अग्याचो अंधकार विविध नाना रितीच्या पातकाचो अंधकार मनशा कुळांत वेडो गेल्लो देखून देवान हे संवसारी येवचें केलें देवान ह्यो संवसारी येवचें न्हय वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हो अंधकारांची येतालीं ती मनशां एक उजवाडाक राखून नासलीं कोण तरी आमकां वाट दाखयता काय कोण तरी आमकां त्या वाटेन त्या उजवाडाक व्हरता काय म्हणून ती वाट पळोवन आसली उजवाडाची वाट पळोवन आसली देखून आमी पळयता जुवांच्या वांजेलांत अध्याय पयल्यांत आमी पळयता थंयसर स्नानीक म्हणटा उजवाड येवचो आसलो उजवाडाची गरज संवसाराक आसली त्या उजवाडाक आमी साक्ष दिवंक तयार आसा त्या उजवाडा विशयान हांवें सांगिल्लें त्या उजवाडाची वाट तयार करना आसलो तो उजवाड मनशाक काळोखांतल्यान भायर काडटलो तो उजवाड आनी तो उजवाड म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या जल्मा वरवीं तो उजवाड फांगलो जेजूच्या जल्मा वरवीं तो उजवाड मनशा कुळांतय आज उदेवून आयलो उजवाड देखून उजवाड फांकला म्हणटा आमी आयची रात उजवाडाची रात देखून आयच्या राती आमी खंयसर पळयता नेकेत्रां आसात नेकेत्रां व्हड व्हड नेकेत्रां मजबूत नेकेत्रां सुबी नेकेत्रां आनी ह्यो नेकेत्रां म्हळ्यार उजवाड नेकेत्राचें लक्षणच उजवाड नातलेली नेकेत्रां नांत देखून उजवाड देखून आज आमी नेकेत्रां उमकळयता जाल्यार उजवाडाचो संकेत आनी ते नेकेत्र जेजू आनी ते नेकेत्र क्रिस्त ते नेकेत्र जेजू तो मनशाचो उजवाड जावन जल्मलो अंधकारांत जल्मलो तो अंधकारांत उजवाड कसो जल्मलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो उजवाड कसो जल्मलो जेजू जल्मताना दवळच्या कालार इस्रायलांत लोक 3 तरान कश्टून आसलो 3 तरान लोक कश्टून आसलो एक लोक सामाजीक रितीन कश्टून आसलो एक धार्मीक रितीन कश्टून आसलो आनी एक तो राजकीय रितीन कश्टून आसलो राजकीय रितीन कश्टून आसलो कित्याक म्हळ्यार इस्रायलाक जेजूच्या काळार तवळ तांकां तांचोच म्हणलो देश नातलो तांचेच म्हणलो देश नातलो तांचेच म्हणले एक राय नातल्ले तांचेच म्हणले कारबारी नातल्ले ते रोमी चक्रवर्तीच्या हाताखाल गुलामपणांत आसले रोमी चक्रवर्तीच्या हाताखाल गुलामपणांत आसतना तांकां स्वतंत्र म्हण नातल्लें चलवणांत तांणी पावंड चलवणाक आसले जाल्यार देवळांत तांणी शेकल गरजे आसलें असल्या संदिग्ध परिस्थितींत देवळाचे एक टॅक्स आनी सरकाराचे एक टॅक्स वजा वयर बरकटी बऱ्या वयर बरकटी म्हणले बरी ते व्हांवून आसले
आणि असल्या संदिग्ध सामाजिक या राजकीय संकष्ट परिस्थितींत आपणाक सोडयतलो कोण इमून एकलो येतलो आपणाक रक्षण दितलो येतलो आपणाक सुडका दितलो येतलो आपणाक मसिया येतलो आनी सोडवणदार येतलो आनी या रोमी चक्रवर्तीच्या हातांतले आमकां सोडयतलो म्हणल्यार त्या एका बरोबर शांती आसले आनी एक दुसरें धार्मीक रितीन ते शोषीत जावन आसले धार्मीक रितीन तुमी जाणांत हे साधुसेव आनी फारीसेव तवळच्या इजुदेवांचे राजकारभार करताले ते नियमावयर नियम करून तांकां ओंग तांगना थरल्या ओजांचे बरें तांच्या माथ्यार उगलताले ते वेळांत तांणी रोमी चक्रवर्तीचे पावंड पयशे घालूंक नासले तांणी थंयसर कितें घालूंक जाय आसलें शेकेल इस्रायलाचे पयशे घालूंक जाय आसले देखून वांटोवकाराचे मांड थंयसर आसले कोणी एकलो पयसिल्या गांवांत तातावन नजरेत तातावन जेरुसलेमाक येवन कांय तरी एक कवड्याची गी पाशव्याची गी एक पारव्याची गी वा बकऱ्याची गी बली भेटोवंक आशेता जाल्यार थंयसर ताणें ती याजकाची सर्टिफिकेट काडूंक आसली ही बली योग्य म्हणा ही बली भेटोवच्या योग्य आसा म्हूण ताणें सर्टिफिकेट काडूंक आसली आनी थंयसर सगळ्यो बली आनी ताणें हाडुल्ल्यो त्यो रिजेक्ट जाताल्यो कित्याक थंयसर जायते दुकानां आसलीं विकचीं तर गांवांत हाडलेली बली तांणी योग्य म्हण दिलें जाल्यार हांगासर यार जायना जाल्यार तांकां कमिशन मेळना अशें तांचे थंय जायते अनित आनी अन्याय आसलो देखून जेजूक थंयसर राग येयलो ताणें छाबूक ओडलें आनी सगळ्यां मांड उडयलें आनी वांटोवकाराचे मांडे ताणें वमते घाले आनी म्हळें म्हज्या देवाचें घर तुमी स्वराचें भुंयार केलां असल्या त्या धार्मीक शोशणाक वळख जावन आसले ते तिसऱ्यान सामाजीक रितीन ते शोशीत जावन आसले सामाजीक ग्रेस्तां बरी जियेतालो दुबळो कांयच नासलेली बरी जियेतालो आनी कोडाची पिडा तवळच्या कालार भिरांकूळ रितीन आसली आनी कोड लागलेल्यांक घरांतून भायर घालताले आनी ते मार्गा देगेर वाटे देगेर भीक मागून सुण्याच्या ग्रासाक बली जाताले आनी कोणूच तांकां मोग करनातले कोणूच तांचो आसरो घेनातले तांचे तोंड पळपळ घेताले आनी ह्या कोडाची पिडा लागलेले शोशीत जाल्लो लोक तो खंगल जाल्लो सामाजीक रितीन स्पर्श तांकां नातुल्लो कुटुंब तांकां नातुल्लें तांचेच म्हणलें तांची खंयच कोणूच नातुल्ली भुरग्यांक थंयसर लेखाक धरी नातुल्ले स्त्रियांक थंयसर लेखाक धरी नातुल्ले कोणीय मेच्चें जाल्यार दादल्या मनशां मात्र स्त्रियांचे जावं दी भुरग्यांचे जावं दी उलोवण्याक कांयच म्हत्व नातुल्लो आनी प्रतिरितीन विधवींक ती सुण्याकी पास्त लेखताली विधवींक मानस नातुल्लो मर्याद नातुल्लो पातक्यांक मान नातुल्लो मर्याद नातुल्लो असल्या संदिग्ध परिस्थितींत असले कनिश्ट पद्दती म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आमच्या समाजांत आसल्यो आमी ल्हान आसतना जायते जण अस्पृश्य म्हण आसले थोड्यांक आपडूंक नातल्ले थोड्यांच्या घरा वचूंक नातल्ले थोड्यांक बशयेंत वाडूंक नातल्ले सिरीतेर वाडचे आसले आनी थोडे जेवल्या उपरांत परत त्या जाग्यार ताणें शेण काडना ताणें उठोवंक आसलें कोणी एकलो मनशान आपणातले मनशाक आपडलें जाल्यार ताणें न्हांयचें आसलें घरा भितर येवंक फुडें आमच्या घरांनी फंक्शनां काजारां बरां जाताना जायतीं जाणां थंयसर बटी दवरन वालीच्यो बटी मदरच्यो वालीच्यो बटयो दवरन थंयसर राखून रावतालीं आनी आमी जेवल्लें उश्टें आमी जेवल्लें सगळें सोडुल्लें कितें आसा थंयसर गेल्ल्या वेळार तांतलें तें बरें काणी घडवरून घरा व्हरून खातालीं तसली परिस्थिती आसली तांकां एक फोटो आमी अणवाडीनातले हांव आमी कनिश्ट पद्दत हे सगळे अंकारांत असलेल्या ह्या लोकांक एक सोडवणदाराची गरज म्हूण पडली देखून तो लोक राखून आसलो आपणाक मनशापण दाखयतलो आपणा देवाचो मोग दाखयतलो देवाचें सारकें दाखयतलो देवाचें प्रतिरूप दाखयतलो कोणी एकलो येवचो आसा म्हणून तो राखून आसले आनी ताची वाट पळोवन आसले आनी आयच्या दिसा बेतलेमाच्या नगरी आनी एका लोकांत गोरवांच्या गोठ्यांत बाळ जल्मलो जेजू जल्मलो पळयात खंयसर जल्मलो उजवाड आसलेल्या सुवातेर जल्मो ना तो काळोखांत आसलेल्या गोठ्यान जल्मलो गोठ्यांत सडावत काळोख आसो आतां कांय थोडे लायट घालता जावं पुरो पुडो सडावत गोठ्यांत काळोख आनी त्या काळोखांत जेजू जल्मलो काळोखांत खंयसर बेतलेमाच्या नगरी बेतलेहेम शहर दाविदाचें शहर
बेथलेम शहर दाविदाचें शहर देखून जेजू दाविदाच्या वंशाचो रायाळ वर्ग असो देखून तो त्या शहरान जल्मलो. आणि बेथलेहेम म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें? बेथलेहेम, लेहेम म्हळ्यार उंडो आनी बेत म्हळ्यार घर, उंड्याचें घर. उंड्याच्या घरा जेजू जल्मलो, जिविताचो उंडो. हांव जावन आसा जिविताचो उंडो, म्हाका कथा तो किदिंगच बुकेवचो ना. आनी हो जिविताचो उंडो जिविताच्या घरा जल्मलो, बेथलेहेमा जल्मलो. खंयसर जल्मलो? गोरवांच्या खावणेर जल्मलो. खावण पळयता आमी, आमचे लगे आदी मस्त गोरवां आसलीं, रेडे आसलीं, आतां हें आसात आनी तांकां खावण आसा. खावण, खावण म्हळ्यार कावची वोण. वोण म्हळ्यार जाणा तुमी, तोडा बरी आसची वोण, कावची वोण, खावण. आनी ह्या खावणेंत कितें घालता आमी? पेंड घालता, खावणेंत कुंडो घालता, खावणेंत कुळीद घालता, खावणेंत बातेन घालता, तण घालता, ताळणें वत्ता. आनी त्या खावण्यांतले ही जानवरां, गोरवां जावं बरो, पाडे जावं बरो, रेडे जावं बरो, तीं खातात, पियेतात खावण्यांतलें. आनी जेजू खावणेर जल्मलो. कित्याक? जिविताचो उंडो ताणें खावणेर जल्मोक आसलें. जिविताचो उंडो बसयेंत जल्मोक आसलो. बसयेंत देखून तो खावणेर जल्मलो. खावणेर आमी खावच्या. देखून तो म्हणटा, तुमी म्हाका खायचय, जो कोण म्हाका खाता तो सासनाक येतलो. पळया. आनी तो गोरवां मोदें गोठ्यान जल्मलो. कित्याक? गोरवां मोदें गोठ्यान जल्मलो. कित्याक म्हळ्यार विशाल मूल्य संवसारांत कितें जायतें मेळेपण आसा, पातक आसा. गोठ्यांत कितें आसा? गोठ्यांत सारें आसा. शेण, गोरवांचें मूत आनी सोप, पालो घालें सगळें मेळें आसा. आनी त्या गोरवांक त्या गोठ्यांत न्हिदतात, उठतात, बसतात, उठतात, न्हिदतात, उठतात. थंयसर पडलेलें बातें न्हिसून खातात, थंयसर येयलेली पेंड न्हिसून खातात, थंयसर येयलेलें तण न्हिसून खातात. तांकां तें मेळ्ळें म्हूण गोत्ता आसा? गोत्तू ना तांकां. तांकां तें मेळ्ळें म्हूण गोत्तू ना. तांदूंत आसा, तांदूंत खातात, तांदूंत लोळटात. विशाल संवसार म्हणल्यार ह्या गोठ्यांत, पातक म्हणल्यार त्या मेळेपणांत आमी मनशां जानवरां जाल्या. मनशापण वगडायलां आमी आमच्या खोट्या करणे वरवीं, आमच्या पातकी जिविता वरवीं आमचें मनशापण वगडायलां. आनी आमी जानवरां जाल्या. आनी आमकां मेळ्ळें कितें म्हूण गोत्तू ना, पातक कितें म्हूण गोत्तू ना. त्या पातकांत आमी बसता, त्या पातकांत उडता, त्या पातकांत खाता, त्या पातकांत न्हिदता. आनी आमी त्या पातकांत आसा. पातक कितें म्हूण आमकां कळीत ना. आनी त्या पातक कितें म्हूण दाखोवचे खातीर, पातकांतून आमकां परिवर्तन करच्या खातीर, पातकाच्या मेळेपणांतले आमकां काडून भायर हाडच्या खातीर जेजू ह्या गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो. आनी तेणें म्हळें, हांव आयला पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. पातक्यां सो मोग करता. पातकी म्हाका जाय, तांचें परिवर्तन म्हाका जायचें. देखून ताणें जाकेवाक, मातेवाक, प्रद्वारी स्त्रियेक, समारिताच्या स्त्रियेक सगळां ताणें परिवर्तन केलें. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सगळां परिवर्तन केलें. आनी आज असो जेजू आमच्या मदें आसा. इम्मानुएल म्हणटा हांव, इम्मानुएल, देव आमचे संगता. तो आसा. देखून तो म्हणटा, जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवी आसा, थंयसर हांव तुमच्या मदें आसा. जें कितें म्हज्या ल्हान भावा भयणी तुमी केलें, थंयसर तुमी म्हाका केलें. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसय. आनी हांवें तुमकां दिवचो उपदेश हो, तुमी एकामेकाचो मोग करचो. आनी तुमी एकामेकाचो मोग करता म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची खुशी संपूर्ण जाता. आनी हांव तुमचे थंय येता आनी बापी तुमचे थंय, आमी दोगी येवन तुमचे थंयची येतले हांव. आनी हें जावन आसा क्रिसमस फेस्त. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोगाचें फेस्त. मोगाचें देवान संवसाराक सांडून घालूंक ना. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडून दिलो. मोगाचें फेस्त. क्रिसमस फेस्त एका बरवसाचें फेस्त. बरवसाचें फेस्त. बरवसो एक नवो बरवसो. आमी जियेतले हांव, काळोखांतल्यान भायर येतले हांव, पातकी जिवितांतल्यान भायर येतले हांव, जिवीत जोडतले हांव म्हणलो बरवसो. क्रिसमस आमकां शांतीचें, समाधानाचें वर्स.
बेस्ट शांती समाधानाची पीस शांती आदोनी काळार आमकां शांती ना आदोनी काळार आमकां पुरसोत ना आदोनी काळाच्या कामाच्या वत्तडांत आमी देदेस्पर जाता जायतीं जाणां भुरगीं आज तांचे मानसीक वत्तडां बली सावन देसस्पर जाल्लीं आसात आनी गुळयो वखद काणयतलीं आसात आनी असल्या संदर्भार संवसाराक शांती जाय शांती समाधान पीस देखून जिवंत जेजून देदस्पर सिसांक म्हळें शांती तुमकां देदस्पर जाल्ल्या मनशांक म्हळें शांती तुमकां शांती ही शांती आमकां भोव गरज आसा ही शांती आमकां भोव गरज आसा आनी हें शांत समाधान कोण दिता संवसार दिवं शकना बिचान मेळचें शांत समाधान थोड्या घंट्यांचें बारांत आनी पब्बान मेळचें शांत समाधान थोड्या मिनटांचें फिल्माच्या थिएटरान मेळचें शांत समाधान थोड्या घंटांचें आनी खंय सरी एन्जॉय करूं वयच्या पिकनिकाचें टुरांचें जावंक पुरो त्या थोड्या दिसांचें वा थोड्या घडयांचें शांत समाधान देखून जेजू म्हणटा हांव दितां तें समाधान संवसार दिवं शकना संवसार दिवं हांव दितां तें समाधान देखून येया तुमी कश्ट तेल्यान वचन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दितां समाधान दितां येया म्हजे सरशी येया खंय दावा नाका तें तात्कालीक समाधान फिफा वर्ल्ड कपान समाधान मेळटा म्हूण गेले थोडे खंय सुद्दां कताराक फिफा वर्ल्ड कप जालें न्ही जिखोंक जाय जाल्लें जावन आंत निराशे जावन फाटी येयले समाधान आसा पयशे मात करसले समाधान ना वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून हे संवसारान दिवचें समाधान तात्काल टेम्पररी पण हांव दितां तें समाधान म्हणटा जेजू तें शाश्वत ह्या समाधानात तुमी आशेन रावो जाय ह्या समाधानात तुमी अत्रेगून रावो जाय पूण कितें घडटा हें समाधान म्हाका नाका म्हाका तात्कालीक समाधान जाय सई म्हणून आमी थंय हांगा धांवता निराशी जाता पिसांतूर जाता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून आयच्या दिसा जेजू हें समाधान आमचें थंय आसयता पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी पूण हें समाधान आमी आपणायचें जाल्यार वो मोग आमी आपणायचें जाल्यार वो बरवसो आमी आपणायचें जाल्यार क्रिस्ताक आमी वळखूंक जाय क्रिस्त जिसस क्रायस्ट वळखूंक जाय पूण आज कितें करता आमकां जेजू नाका क्रिस्मसाक विश करतना कितें म्हणटा मेरी क्रिस्मस म्हणटा मेरी क्रिस्मस थोडे म्हणटा एक्स क्रिस्मस एक्स म्हळ्यार काय एक्स म्हळ्यार कांय ना म्हूण एक्स म्हळ्यार कोण एकलो कांय ना झिरो थंयसर एक्स जेजूचें नांव काडूंक नाका थोड्यांक जेजू काडूंक नाका आधुनीक काळार क्रिस्मस म्हळ्यार कितें सांता क्लॉज चॉकलेटां डान्स केल्या जालें जेजू नाका सांता क्लॉज गरजेचो न्ही स्टारां गरजेचीं न्ही गर्द्यान सगळो गरजेचो न्ही वा आमी करचें लायटिंग्स वा बंटिंग्स गरजेचीं न्ही जेजू गरजेचो जेजू म्हज्या काळजांत तुज्या काळजांत आसचो जेजू गरजेचो देवाच्या उतरांत आसचो जेजू गरजेचो पूण तो आमकां नाका आमी कितें जाय तें आपणावंक ना कितें नाका तें आपणायलां देखून जाकोब म्हणटा तुमी कितें करूंक जाय तें करूं ना देखून तुमी अपराधी जाले आहात अपराधी न्ही कुटुंबांत बुसकतलो बापूय आसा जाल्यार तो भुरग्यांक नाका कितें दाळी तो बूत सांगता जोर करता काय जालें तो बूत कित्याक सांगता कित्याक जोर करता ती आवय कित्याक बूत सांगता कित्याक जोर करता तें भुरग्यांक कळीत ना आनी चिंतचें आमी सांगले बरी आमी आमकां चिंतले बरी आमकां डॅडी मम्मी सोडिनात म्हूण सूख भुरग्यांचें फुडार भुरग्यांचें जिवीत मोतीन दवरन तांणी तांकां मार्गदर्शन दिवचें करेक्शन करचें तांणी बरें जायचें म्हणून पूण तें आमकां नाका जायते पडी जेजू कितें सांगता देवाचें उतर कितें सांगता तें म्हाका नाका कित्याक देवाचें उतर सांगता कितें तुवें संवसारा फाटल्यान दवरनो जो अशी दरवट्यांतल्यान भितर सर जाय तें म्हाका नाका वय म्हज्या मोगाच्या भोंवणीनो आमकां समाधान जाय समाधान आमकां मोग जाय आनी आमकां बरवसो जाय तर जेजूक आमचे थंय दवरी जाय देखून जेजूक तुमी आपोवंक जाय रेक पोटी म्हज्या घरांत आनी जेजूक प्रमुख जागो दिवंक जाय तवळ आमचें जिवीत शांतीचें समाधानाचें जातलें एक पोटी एक काणी तुमकां सांगल्या परत सांगून म्हणजे म्हजे शर्मा वाखेर करता एक पोटी एकलो मनेस्त देवा लागीं मागतालो खंय सोम्या जेजू तूं म्हज्या घरा ये सुद्दां हांवें मागतालो खंय आनी जेजू ताच्या घरा एक दीस आयलोच ताका बारीक खुशी जाली ताचें व्हडलें 2 माळयेचें घर आसलें देखून एका माळयेचें व्हडलें सूट रूम आसलें
त्या सूट रुमांत बाथ टब्बांनी पुरो आसलें आनी एक्सरसायज करचें सगळें जिम करचें पुरो आसलें तें ताका दिलें जेजूक आनी म्हळें म्हज्या घरा तूं गेस्ट जावन राव तुका सगळी फॅसिलिटी आसा थंयसर भूक लागतना बेल्ल मार जेवण तुज्या घरा तुज्या रुमा भितर येता जेजू म्हणलो देव बरें करूं बारी बरो तूं थँक्यू सो मच म्हणलो बेसांव दिलें सकयल आयलो सकयल येवन ताच्या इतल्याकच तो जेजू आसा म्हणल्यार कुशेन आसतना बेल जालें मेन डोराचें बेल जातना उक्तें करता देंवसार सिंगांसो असो रावला थप्प एकान पाट्या दिलें ताच्या म्हाका तकली गुली भियेलो जेजू म्हज्या घरा सोनी देंवसार कसो आयलो धांवलो जेजू लागीं धांवलो आनी म्हणालो सोम्या तूं त्याच कुडांत रावनाका वयलें फ्लोर आसा पळय सगळें तुजेंत देखून काम कर तूं भायर इल्लें वॉक कर कळ्ळें भायर इल्लें वॉक कर म्हणून ताणें वयलें फ्लोर सगळें फ्लोर जेजूक सोडून दिलें परतून सकयल आयलो टी व्ही पळोवंक बसलो टी व्ही पळोवंक बसतना बेल जातना परतून दोन सिंगांचो देंवसार आयलो आनी परतून ताका एक व्हड बसयलें हे संदर्भ सगळो तो भियेलो जेजू वयर आसा घरांत वयल्या माळये सालान तो आसा आनी सकयल देंवसार कसो आयलो अशें आसतना ताणें येवचें चिंतलें धांवलो वयर आनी जेजू आनी गेलो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो सोम्या हें सगळें घर तुजेंत वयरी तुजेंत सकयल तुजेंत सगळें घर तुजेंत हे घर दोनीतून तो सगळें तुजेंत हांव कांय न्ही हांव तुजो सेवक आनी बेल जातना बागील काडची तुवेंत हांवें न्ही कळ्ळें आतां बेल जालें बेल जावंक ना आनी घडी वचून बागील उक्तें करचें पूण घेवंक येना कित्याक म्हळ्यार बेल करतना उक्तें करता कोण जेजू देंवसाराक ती पदवी ना जेजू मुखार थोडे फावटी आमी कितें करता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजूक आमच्या घरांत खाली आल्तारीर मात्र जेजूक आमच्या घरां खाली खुर्सार मात्र दवरल्यार जायना सगळें घर सगळीं घरचीं मनशां सगळें आमचें जिवीत जेजू समर्पण दिवचें जेजू तूं आमचो घरचो मालीक तूं आमचो घरचो धनी तुमचो सर्वस्व आमी तुजे सेवक तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलय तुजे कुशे प्रमाणे आमचें कुटुंब बांदून हाड आनी आमचें कुटुंब मोगाचें शांती समाधानाचें आनी बरवशाचें कर म्हूण मागया आमेन. व्हडलें सत मानता आमी काडया व्हडलें सत मानता नंतर तुमच्या ते बुकांत आसा आमचो बाबार्थ त्रिएका देवते आसलो बाबार्थ ओ बाबार्थ पवित्र सभेचो आमा समेस्तांचो बाबार्थ ओ बाबार्थ मुखां उसारूंक आनी उडवीक आनी अभिमान भोगता तो बाबार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत मानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो क्लोज पूत तो सरकाळादी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो करो देव तो देवातान जल्माला ते गरजूंक ना बापाच्या सैम बासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं अवकारमयाचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो दिमी घालया. उबी रवी आनी आमचे पासत पोंच पिलाक घाल ताणें ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्टमरान सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दतार तो बापा आनी पुता तावन इप्सला बापा आनी पुता बराबर
ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत मानता. पातकाच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवानपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासू रावता. आमेन. येस बाबार्थान आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा, आमचे अत्रेग ते सुमया मुखार दवरया. बाळूक जेजू आमचें जिवीत मोगाचें, आमचें जिवीत बरोवशाचें आनी आमचें जिवीत शांती समाधानाचें करून दी म्हूण मागे. सर्गींच्या बापा, तुजे पोरजे मुखेलपण दिवच्या पापा सायबा, सर गवळ्यांक याजाकाक आनी दर भोव भयणींक तुज्या पुता जेजून आडलेली सडवून सर्वांक लाभशें करच्या आपल्या मिसावान बळवंत कर आनी पवित्र आत्मेचे ससाई तांकां लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देश चलोवची जबाबदारी घेतल्या सर मुखेल्यांनी मनशापणान बरोवन गरजेवंताची दुबळ्या धाकट्यांची हक्कां राखून व्हरून तांचो गरजो समजून तांचे उदरगते खातीर सूक्त योजना रुपीत करून कार्यरुपान आडोवंक तांची मोत उजवाडाय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक थंय बावर्त सडय. परगांवांत आनी गांवांत वावरतल्या सर्वांक कामां संबंदी आसचे सर अंताक निवार. दिसपडटो वावर कर, दिसपडटो ग्रास जोडटल्यांक सदां फावो तें काम लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मलगड्याक तशें ह्या संभ्रमांत भाग घेवंक जायनातल्याक तांच्या एकसूरपणात तशें पिढे शिड्यान तुजो आदार लाभय. तुज्या पुताचो जल्माचो संतोष आपल्या काळजांनी भोगूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या संभ्रमांत वांटेली जातेल्या आमी देवस्पणां सवय मनशापणाच्या सेगुणांनी वाडूंक आनी एकामेका थंय मनीस जाल्ल्या जेजूची रुपणें पळोवन तांचो मोग करूंक आनी सेवा करूंक तुजे दैवीक शक्तीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समजतानी दिसपडते जिणयेन तुज्या पुताक भेटोवन ताच्या मनशापणाच्या शेगुणांनी बरोवन ताका आराधन करूंक तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजूत देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समस्तेचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वंवटीचो आनी दानाचो फळ येतच माफान तांकां मेळोसो कर. सांगातास ह्या पूण तळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितान फोन पवय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. इगडी बोर मावनपणी सर आमची खासगी गरजो, आमची आशा, आमचे अत्रेग सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा दवरया. आदल्या वर्सा आमच्या मदें आसून विशय ससनाच्या विशयान गेल्या आनी ते आमच्या बाबीणी सुडास करया तांच्या आत्मे खातीर मागया. पिडेस्त आमच्या बाबीणी सुडास करया तांचे बसोत मागया. परगांवांत आसात आमची भाव भयणी तांचे बसोत आमी मागया. माध्यम मुखांतर इमिसाचें बलिदान भेटयतात सर भक्तीक बसोत आमी मागया. सगळींच्या भू मुगाळ बापा, तुजे मुखार उसरली आमची मागणी तूं दीन स्विकार करी. तुज्या पुता जेसून संवसारांत तूं अंतकार धांवणोवचें प्रयत्न केलें आनी असो फळ जावन तो मोग, तो बरवसो आनी तें शांत समाधान आमकां भासयलें. ह्या मोगांत, ह्या शांत समाधानांत आनी ह्या बरवशांत जिवंक तूं आमकां आपणे दिताय. ह्या सदांच ह्या मोगांत बरवशांत आनी शांत समाधानान जिवंक जायची सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक जमो करा. आजो मोजोवचें काणीक दान गवळी बापाच्या निवासाक आमी धाडून दिवंक आसा. Say
अर्पीत सगळी जिणी आमची उद्या वायना वस्तू रूपा जिणी आमची गे बापा आमचो वरतो मोगाळ आमचे मोडले सर तुका अर्पिता समर्पिता देणी जिणी आमची समर्पिता देणी जिणी आमची मेळून संगी आड्या काडी मोगाची बाळका जेसू करया अर्पीत सगळी जिणी आमची भावाक दिसर मेळून संगी आड्या काडी मोगाची बाळका जेसू करया अर्पीत सगळी जिणी आमची अर्पण दिला तो गणपती मंदिरात गीत सोडत होतो ससनाच्या ससना देवा सई अर्पण दिला दाखवला मी वर्तलो ससनाच्या ससना देवा सई सर्वेस देवा नियमत काजी दुर्गम बलिदान पडे म्हणतात असले सा म्हजे भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या तांतलें पवित्र बलिदान सदपदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात देवा आमच्या भोव मोगाळ दयाळ बापा हयचे राती ओंकार मायेन आपणा जल्मलेल्या तुज्या एकल्या सुपुताक उतरावर त्या मोगान तुका समर्पिलो त्या समोगान आनी दिनवाशी काळजान ताचो जल्म संभ्रमन आमी करता ती भेटवणी माई पासान तूं मानून घे तुझ्या प्रितीवन पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो
आणि आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मोकार तुझ्या महिमेसो प्रकाश फांकलो. मनशा रूपान दिसता देवाक वळखो नाता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस पोरतो सर्वांनी संसार बोलला तुझ्या वै बाबा. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराची नवी येता ताकाची जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. मग भावांनो बहिणीनो भुरग्यांनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. नातालां फेस्ताच्या रातीची भोव पवित्र घडी, मुडा आनी वान जावन बदलची घडी, पवित्रत्म्याची घडी. कितेंय आमी मागता खंडीत आमी घेता, पवित्रपण ह्या रितीन वांटली सावया. असल्या तीन वाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी ती हाडल्यांत ती देणी तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या पवित्र कथोलीक सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पासत आनी पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तो सुखरो बाबार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सरस्प्रा तुझ्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्ताची दया तूं कर. आमचो भवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाच्या जिवा आनी कर्या देवा तुका वाखाणूक बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज संवसाराच्या सडवणदाराक भाग्यवंत मरयेन आपले आंकवारपण सांबाळून संवसाराच्या सडवणदाराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात आमी समरमता. आनी ते मरयेक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच आंकवार मायेक भक्तेन वंदिता. तेच बरे तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलम माथ्यव सिमाव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस कर्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगोनस जुआंव आनी पावल कोस्म आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षकच्यांक आनी सुमेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राग आनी आदार दी. बापा तुज्या मनेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही सगळी देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सस्नाच्या केस्त्यांतली आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस पर्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावं निर्मी जावं तुवें आमकां आमच्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सुश्च्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो
आनी तुका आपल्या सरपदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya Sonia Jesu tuje mara ami samaranta tuje puna बापा आमी तुजे मनियर आनी तुजी पर्सा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार सोडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली ह्यो जिवीत समुंड आनी सोडूनेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत साकरा बेलाची देणी बाबा ताच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या ह्या जगा मेलकी जगेची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानवो सरपदवेदरा बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हण आमी कलतेपणी मागता अशें वेदे वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरें. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीची काकुळट कर बाबा ताचे मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यांत आनी पिकेवांत विशेवांती आसात तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या कोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्टेपन मातियस बार्नबस ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उदेशीन तूं सर्वेस्परा सर्व बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजोताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरना आमचे जिवीत मोगाचें जिवीत शांती समाधानाचें जिवीत बरवशाचें जावच्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागून सुमेन शिकलेले मागणें आमच्या हातूबार भक्तीन सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सवस्तकाय संतोश समाधान आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे जेणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व
अकंतंतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुम्ही तुझ्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक संतोषान शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये सुमिया जेजू क्रिस्ता देवाच्या बापाच्या कुशंबत माझ्या संसारात जीवित दिले हे तुझ्या बापू हे तुकडे रक्तावर ये समाजा कडपणा स्वर्गात मग निवास संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दी आमका शांती दी मी सगळी दिमी घालया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली अंधकारांतल्या संवसारान उजवाड जावन आयिल्ली बरवसो जावन आयिल्ली मोग जावन आयिल्ली शांती समाधान जावन आयिल्ली तसो उजवाड मोग बरवसो समाधान आमच्या कुटुंबांनी रुता करूंक उलो दिता ती हे शिडयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडांडकत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन कुमगार आमी जिबेर सेवसो
कुशे बापा थंय काल जाऊ प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या भोवमोगाळ बापा, आम्हा पातक्या मध्ये आयचे राती जल्मल्ल्या तुझ्या पुताक निष्कळंक अंकारमयेच्या हातांनी पळवून सांगून जो तितलो संतोष तुका भोगलो, त्याच पुताक उंड्या वायनाच्या रुपान घेवन आमची काळजां दोसपणान उल्हासतात. ते संकार मायेच्या आदारान आनी राखणेन जेजू सारके आमी दिसान दीस वाडोवन तुजें काळीज थांबन आसतना दादोशी करूंक आनी समेस मनशांक तुज्या मोगाची वळख दिवंक आमकां फोव कर. हांवें आमी मागता तुज्या पितृवन पुता जेजूचे नांवी. मगशा भाव भयणीनो, मगच्या भुरग्यानो, युवा सणान वडिलांनो, समेस्त फिरगसकारांनो, सैऱ्या धैर्यानो, इश्टमित्रांनो, गांवांतचे परगांवांत असलेल्या समेस्त भाव भयणीनो, माध्यम मुखांतर एमिसाचे बलिदान भेटयतल्या समेस्त भाव भयणीनो, भक्तिगानो, तुमकां समेस्तांक बाब स्टॅनी संगी मेळोन, बाब क्लेमंट्या संगी मेळोन
बागी संतोष बरीत नेताला फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी विश यू व्हेरी हॅपी क्रिसमस टू यू म्हणटा. इतले व्हडल्यान सांगा बळ्या. देव बरें करूं. जिवन समी जेजू क्रिस्त बाळोक जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या सगळ्या जिविताक बेसवांनी बरोवन दी, आशिर्वादान नेटोवन दी आनी तुमचे जिवीत संतोष बरीत करून दी म्हणो ह्या संदर्भार आमी तुमचे थंय मागता. बाळो जेजू तुमचे थंय तुमच्या घरांत तुमच्या कुटुंबांत आनी सगळ्या तुमच्या जिवितांत शांती समृद्धी मोग मैपास आनी यशस्वी सदांच फावो करून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हो संभ्रम भोव अर्थबरीत रितीन संभ्रमोंक विविध रितीन आदार दिल्ल्या आनी कुमक केल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडूंक आशेता. ह्या संभ्रमांत आल्तार सोबयलेल्या आमच्या कवेंताच्या धर्म भयणींचो प्रतिनिधी सिस्टर जेस्मा आनी सर सिस्टर संगातीचो सुपिरियर मार्गरेट आनी तांकां संग दिल्ल्या समेस्त कवेंताच्या धर्म भयणीचो उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करून म्हणटा. सिस्टर्स थँक्यू सो मच. आयच्या देवस्तुतेन वांटेली जाल्ल्या समेस्त प्रस्तुत गवळी परिशदेच्या सरसन्यांचो उपकार बावडटा आनी तुमकां अभिनंदन पटयता. ताचे मुखेलपण घेतल्या देवस्तुतेची आयोगाची संयोजकी मेघना डिसोजाचो उपकार बावडटा. तशेंच बोवापूर बायन गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सरसन्यांचो वजंत्र केलेल्या प्रज्वल आनी प्रिस्टनाचो तशेंच वाड्यावार बोवापूर बायन कॅरल्स गायन केल्ल्या सर वाड्याकारांचो गुरकारांचो प्रतिनिधीचो आनी धर्म भयणीचो आनी ताची मांडवळ केल्ल्या गायन मंडळीचो अध्यक्ष अरुण डिसोजा आनी कार्यदर्शी सालेट डिसोजांचो उपकार बावडटा. बाळू जेजूची दराळ आशिर्वादा तुम्हा हर एकल्यांचेर मागता. विधी सेवा केल्ल्या समेस्त आल्तार भुरग्यांचो उपकार बावडटा. तुमकांय बाळू जेजूची दराळ आशिर्वादा तुमच्या फुडल्या जिवितांत शिकपाचेर फुडाराचेर मागता. आयच्या दिसा इगर्जान नितळ करून आदार दिल्ल्या आमच्या बिज्जीबाई आनी तिका सांगा दिल्ल्या दुलसीनबाई यसिंताबाई तांचो तशेंच जॉयसन आनी इंदिरा तशेंच मुकेशाचो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादा तांकां तांचेर मागता. आमकां सर रितीन कुमक केल्ल्या विल मालमेडा लुसी सांगतीस तशेंच जॉयसन इंदिरा आनी मुकेशाचो उपकार बावडटा. तांकांय देवाची आशिर्वादां बाळू जेजूची आशिर्वादां तांच्या जिविताचेर मागता. बोवापूर बायन गर्दनाचो गोटो सजयला तयार केला आनी नतांचो संभ्रम सोडयला. ICMच्या संध्यांनी तशेंच सांजू असोसिएशनच्या संध्यांनी तांचो उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. प्रतिरितीन नेरी कुटिनो शेर्विन डिसोजा क्लेन क्वेल्लो चेतन रोड्रिगेस तशेंच तांकां सांगा दिल्या जॅक्सनाचो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता आनी सांगा दिली तर जायते आसात तांकांय आमी आभार मानता. देवाची बेसांव मागता. ह्याच्या संभ्रमाची मिसां दिल्ल्या पासत विशेष करून आमी ह्या संदर्भार मागता. मुर्द दिल्ल्यांचो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां बाळू जेजू मारिफात निरंतर तुमचेर आसूं दी म्हूण मागता. फाटल्या 3 वर्सांत हांव फिरगेजीच्या सर्व गवळी वावरांत वर्त्या मापान सांगात दिल्ल्या तशेंच ह्या फेस्ताच्या संभ्रमीक आचरणाक वर्त्या मापान सांगात दिल्ल्या फिरगस गवळी परिशदेच्या सर्व संध्यांचो प्रतिनिधीन फिरगस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना कार्यदर्शी शैला डिसोजा तशेंच समेस्त गुरकारांचो प्रतिनिधीचो आनी सर्व संध्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां बाळू जेजूची सर्व बेसांवां तुमचेर आमी मागता. ह्या जगाचेर मोग दवरन कांय थोड्यांनी आमकां इल्लोसो कुस्वार हाडून दिला. तुमचोय आमी उपकार बावडटा. तुमकांय देव बरें करूं. वाड्यावार क्रिसमसाचो वार्द कुट आसा करून विशेष रितीन नेताल्या वेस्ताचें आचरण केल्ल्या वाड्याकारांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. बोवापूर बायन नेकेत्र करून सुमार दिसां फुडेंच घालूंक वावुरलेल्या उपाध्यक्ष जॅक्सन सल्डाना ताका संग दिल्ल्या विन्सन डिसोजा नेल्सन डिसोजा चेतन रोड्रिगेस आनी संघाचो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर सदांच मागता. इगर्जेक आनी वाठाराक पुरब्याचे लायटिंग्स केल्ल्या इवन सावंड्स अँड लायट्स पक्षिगेरे असो मालक इवन असो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां ताचेर ताच्या संस्थ्याचेर मागता. इगर्जे तशेंच इगर्जे बावारीन एकत्र घालून सोबाय सडयलेल्या ॲस्टर इलेक्ट्रिकल्सांचो मालक अरुण आनी तांच्या संघात्याचो उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर मागता.
तशेंच वाड्यावार घरांनी क्रिसमस गान करूंक आयिल्ल्या सर्व ऐसे म्हज्या सन्यासो तांकां संघ दिल्या समेत तांचो उपकार बावडटा देवाच्या आशिर्वादां तांचेर मागता. आदल्या इतर आमी सांजेर जमा जाल्ले ₹10 7,080 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. आयची देवस्तुती चलोवन वयल्या फिरगजगारांक आयची फाल्यां सकाळींच्या मिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक फिरगजगारांक येवच्या शनवारा इगज नितळ करूंक नव्या गोळी परिशदेच्या सन्यांक येवच्या शनवाराच्या रातीच्या मिसाची देवस्तुती चलोवन व्हरूंक नव्या फिरगज गोळी परिशदेच्या सन्यांक मंगळार सकाळी 8 वरार आनी 10:30 वरार सांजुजाच्या मनाक मीस आनी नवेन तशेंच सक्रामेंताचें आराधन आसा. दनपारां भक्तिगांक जेवण ह्या जेवणाची मंडावळ करूंक पवित्र काळजा वड्या घरांक ह्या दिसा सर्व आमी भुरग्यां पासत विशेश करून धाकटुल्या भुरग्यां पासत बाळकां पासत आमी मागतल्या. ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार मीस आनी बाळूजेच्या मनाक नवेन शुक्रार संजेर 5 वरार मीस आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. येवच्या शनवारा संजेर भगवंत मरी देवमाताची दबाजी परब तशेंच नव्या वर्साची दबाजीक परबेचो संभ्रम आमी आचरण करता. फाटल्या वर्सा देवान आपणा केल्या बरेपणाक अर्गां जावन सक्रामेंताचें आराधन संजेर 7 वरार सुरू जाता. संजे 7 ते 8 वरां पर्यंत सक्रामेंताचें आराधन आनी 8 वरार मिसाचे दबाजी मिसाचो संभ्रम. हे मिसा उपरांत ऐशेमाच्या मुखेलपणाखाल मोठवें कार्य आसतलें. ऐशेमाच्या सन्यांक तुमी सहकार दिया. येवच्या आयतारा 21 मीस सकाळीं 8 वरार भुरग्यांक दोतोर आसची ना. येवच्या जानेवारीच्या 8 तारखेर आयतारा सकाळीं 8 वरांच्या मिसार नव्या गोळी परिशदे सन्यांची परमणाची रीत हांगासर आमी आसा करता आनी ह्या मुखांत नवी गोळी परिशद हांगासर अस्तित्वाक येतली. नव्या येवच्या बुधवारा डिसेंबराच्या 28 तारखेर संजेर 4:30 वरार हांगासर रेस्पेराची मीस आसा. मालकम कुटिनो सांज उदवाडो हाच्या रेस्पेराची मीस हांगासर संजे 4:30 वरार आसा. आतां निमाणे हांगासर आशिर्वाद जाल्या उपरांत बाळका जेजूचो उमो आसतलो. 2 लायन करून भक्तीन तुमी येवचें. बाळका जेजूचो उमो तुमी घेवचो. आमच्या ह्या संभ्रमीक कार्यांक आदार जावन आयच्या दिसा ह्या फेस्ताचो संभ्रम सडरूंक कारण जाल्ल्या समेजदानीचो उपकार बावडटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. विविध रितींनी सेवा दिल्या कुमक केल्या आदार दिला समेस्त तांचो उपकार बावडटा. तशेंच फुलनी फुलाची पाकळी दिवन आदार दिल्या ह्या समेस्त मानाचो ह्या समेस्त दानींचो उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां आमी मागता. ह्या संदर्भार हांव तांची नांवां आपयतां. हे कर्मकार येवन बाप क्लेमंट लागची मनाची वात तुमी स्विकार करची. नांव नाका म्हणकल्यान मदत तेरेजा वडो 10,000 रुपये. प्रकाश लोबो लानफूल वडो 1,000 रुपये. जेरी कुटीन आनी कुटाम सांजूद वडो 1,000 रुपये. उज्वल पायस आनी कुटाम लानफूल वडो 1,000 रुपये. डेलिशरी सोजा लानफूल वडो 1,000 रुपये. बेन्नी कोरेया नित्या दर वडो 500 रुपये. गॉडफ्री पिंटो आनी कुटाम मदत तेरेजा वडो 500 रुपये. तशेंच आयच्या दिसा केक कातरूंक तशेंच केक लकी ड्रॉ आनी केक आमा हर एकल्यांक वांटूंक आदार दिला आनी स्पॉन्सर जावन दिला. डायरन क्रिस डिसोजाच्या जल्मा दीस संदर्भी ताचो पप्पा डॅडीन डॅनिजल डिसोज आनी कुटुंबान दिला लानफूल वाडो. तशेंच हेच्या दिसा लायटिंगाक आमकां कुमक केल्या शेल्डन मालकम कुटिनो सांजूद वाडो ताचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर तांच्या जिविताचेर आनी सगळ्या तांच्या वावराचेर आमी मागता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यां जाल्यार मुखार येवन मनाची वात तुमी स्विकार करची. विरव्या दबाजी परबेसो दबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बागोवया. आयतें जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो
आणि त्याच्या महिमेवंत जन्मावरवी ही पवित्र रात परजळीत केली. तसं बाप अगुणाचो कळोक पयस करू आणि सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूंक. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तसं बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आणि शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूंक. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आणि संसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी निश्चगात दिवं आणि सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावोंक. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसून बाळू जेजूच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. तुम्ही हांगासर बाळू जेजू उमो जावन भायर गेल्लीसर तुमकां थंयसर माल्ट आनी केक आसतली. दया करून तुमी स्विकार करची. सांजू ते संध्यानी हे सगळें कार्य मांडून हाडलां. मोठें कार्य थंयसर आसा. सगळ्यांनी ह्या कार्याक रावच जाय. अवजी केक ड्रॉ आसतली आनी लकी केक ड्रॉ आसतली आनी थंयसर अवजी आसतले. मोठें कार्य अर्ध्या घंट्या भितर सगळें कार्य मुक्त जाता. देखून सगळ्यांनी रावून सहकार दिवंक तुमच्या लागीं विनंती करता. पाटी थंयसर गेल्ले कुडले तुमकां माल्ट आनी थंयसर केक दितात ती स्विकार करची आनी कार्यान वांटेली जावचें. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आतां 2 लायन करना बाळू जेजूच्या उम्याक तुमी येवचें. भागीरा नतालांची पवित्रा ओ संतोषा म्हण उल्हासा सर्वय मेळून नाचोया. स्वादिका भागीरा नतालांची पवित्रा ओ संतोषा म्हण उल्हासा सर्वय मेळून नाचोया. ओ बेतलेमा शेरान जेजू बाळोका जल्माला करूया शांती दाताराक आमी नमन. भागीरा नतालांची पवित्रा ओ संतोषा म्हण उल्हासा सर्वय मेळून नाचोया. ओ अंतरणी उदेत की तोमने केतु देव नयला
संतोषात व्हड उल्हासात सर्वय मेळून नाचोया. सर्वय मेळून नाचोया. ही स्वादिकात ही भागीरात नातालांची पवित्रात. ओ संतोषात व्हड उल्हासात सर्वय मेळून नाचोया. ओ संतोषात व्हड उल्हासात सर्वय मेळून नाचोया. मोगाळ पुत्रा सोमे आंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां. आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.